मोगाच्यानो सर्वांक बरी सांज मागता. कलाकार, कला पोषक, संघटक आणि समाजसेवक जावन आम्ही सर्वांनी लक्षलान वळखोंच्या रॉन लंडन हांणी मोठ्या अवधेच्या पिडेक लागून आदले शुक्रारा म्हणजे मार्चाचे 27 तारखेर ह्या संवसाराक आदेश मागुल्लो ते आमी सर जाणाव. लॉरेटोच्या देवादीन पीटर रॉड्रिगस आणि देवादीन फ्लॉरिन रॉड्रिगस हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी एकलो जावन 1959 इसवेंत रॉन रॉड्रिगसांचे जनन जाल्लें. रोनाल्ड ब्लॅनी रॉड्रिगस हे हांचें संपूर्ण नांव आसलें. 70s 80s म्हणटा आसतना त्या काळार रोनाल्डान लंडन वेचें स्वप्न देखिल्लेंच ताच्या भितर आसलेल्या एका साहसीक चिंतपाचें किटाल म्हणयेत. लंडन पावल्ले रॉन थंयसर सुरवेर एक वावराडी जावन टिकले आनी क्रमेण उद्यमी जावन बदलले. उद्यमी जावन यशस्वी उद्यमी म्हणल्या पावंडाक पावतना त्या यशस्वीचो वांटो आपल्या समुदायातय वांटून घेवचें म्हूण तांणी मोन केल्लें आसा. युकेंतल्या प्रिमियर कोंकणी संघटना फाटल्यान ते वावुरले. लंडनांत कोंकणी कार्य सोबाणां आनी प्रत्येक जावन कोंकणी समुदायाचो मेळावो आसा करच्यांत तांणी विशेष मुखेलपण घेतिल्लें आसा. ह्या मध्ये 1992 1992 इसवेंत जब दिल है टूट गया म्हणल्या फिल्मांत नटन करचें सवें आरंभ जाल्लें तांचें कला जिवीत आदल्या नोव्हेंबरांत रिलीज जाल्ल्या आमच्याच बापाचे पुताचे नावी फिल्मा पर्यंत ते आमकां पळोवंक मेळ्ळें. ह्या भायर फिल्म कोंकणीकारी नाटकांचो पोशक जावन वर्सांत उण्यार उणें 2 फावटींनी गांवांक पावूंचो रोनाल्ड गांवच्या संघटकांक, कलाकारांक आनी ह्या मार्फत रुत जाल्ल्या ताच्या इश्टांक मोगाल रॉन लंडन जावन बदल्लो. गुपीत रितीन दुबळ्यांच्या गरजांक दुडवाचो आदार दिवन आसलेले रॉन समाजसेवक म्हणून सर्वांक वळखोंक लागले. स्क्रिनाचेर सगळ्यांक दिसचें बरें आसोवन समुदाय आनी संघटनाच्या वावरांत स्क्रिना फाटल्यान रावून आनी दुबळ्या धाकट्यांच्या काळजांत इरवण गेल्ल्या रॉन लंडन हांचें मरण कोंकणी संवसाराक विशेष नश्ट तशें जालां. पयशिल्ल्या लंडनांत तांची कूड निके पितले जाल्ल्यान आमकां जायत्यांक ताचेर अख्रेची दिश्ट लावंक आसात जाला. पूण विविध गजाल्यांक लागून तांचे मुखामळ आमच्या काळजा मनांनी खंचोन आसा. त्या मुखामळाक त्या व्यक्तित्वाक नमन करून रॉन रॉड्रिगस लंडन हांकां ही उतरां श्रद्धांजली आमी आरंभ करता. पयल्यान हांगासरच्या रॉन रॉड्रिगस हांच्या तस्विरेक आमी सर्वांनी फुलां अर्पून अंतीम मान आनी आदोस पाठोवचो. ताका हांव बसलेल्या सभेक लागीं मुखार करता. ताचे भाव आनी हांगासर आसात, ताचे कुटुंबादार हांगासर आसात, मुखार येवचे आनी हांगासर ताचे तस्विरेक फुलांचो मान अर्पूचो. हांगासर कोणाचीच नांवां उलो करूंक वचना. सर ताचे आमी मोगाचे इश्ट आनी ताचे लक्षिले आनी ताका सर वळखोवचे. सर्वांनी हांगासर मुखार येवचे आनी ही फुलांचो मान तांकां भेटोवचो.
हांवें रॉन लंडनाक रॉनाब म्हूण आपोवचें आसलें. फिल्म क्षेत्रांतल्या 16 जाणांनी ताका रॉन सर म्हूण उलो करचें आसलें. कुटुंबदारा मदें ते ब्लँड म्हणूनच वळखतले, पूण तांचे लागीं निरंतर संपर्कार आसलेले, ताचे इश्ट जावन आसलेले ताका रॉन म्हूण आपयतले. कारण खंयचेय आसूं, पूण आपणा लागीं एक अर्द घंटो फालोणो एक व्यक्ती येवन उलयतर तो म्हजो शाश्वत इश्ट म्हणून रॉनाबाणी सांगचें आसलें. ह्या एका सवयेक लागून रॉनाबाक हांगासर मंगळुरांत जायते इश्ट आसले आनी ह्या इश्टागताच्या निबाण आमी हांगासर सर सांगात जमल्या. 40 वर्सां हांव लंडन आसा तरी रॉन गांवांक पावतना तो हांगासरच क्रियाळाच्या एका उद्यमी परी कलाकारा परी बगतलें. अशें लांब अवधीचे इश्ट हिताचिंतकांक आपणायच्यात तें यशस्वी जाल्लें. रॉनाबाच्या असल्या एका इश्टा पैकी वॉल्टर नंदलिके एकले. आतां रॉनाबा मदलो बांद संबंद उगडास काडून रॉनाबाक उतरांजली पाठोवंक हांव मानेस्त वॉल्टर नंदलिके हांचे लागीं विनंती करतां. हांगासर जमलेल्या समेस्तांक देव बरी सांज दिवं. हांव कोणाची नांवां काडूंक वचना. ट्रू पीपल क्राय वेन यू लीव, फेक पीपल लीव वेन यू क्राय. तुमी ही सांगणी आयकली आसतली. म्हळ्यार नीज जे कोण इश्ट आसात ते सांडून येतना रडतात आनी फेक कोण आसतात आमी रडतना ते आमकां सांडून वेतात. पूण आज आमी हांगासर थोडेच आसाव रॉन रॉड्रिगसाचे आमी इश्ट. आमकां सगळे आमी बिजीच, सगळे बिजी आसात, कामां आसात, बिजनेसमॅन आसात, कामाचे आसात. पूण जाल्यारय एक अर्दो एक घंटो रॉनाक श्रद्धांजली पेटोवंक आमी हांगा मेळ्ळ्या म्हणून जाल्यार खंडीत जावन रॉनाक सगळे भोव लागशिले आनी आमी ताका विसरूं ना म्हणलें आमी दाखोवन दिलां. देखून तुमकां समेस्तांक आयिल्ल्यांक हांगा देव बरें करूं. ताच्या फॅमिली तर्फेन ताजो धाकटो भाऊ लॅन्सी आनी तेजी लॅन्सी बाबाची मिसेस लविनाबाई आसा, लिनाबाई आसा. मोगाच्यानो रॉनी ब्लॅनी रॉड्रिगस 67 years, son of late Peter Rodriguez and late Florin Rodriguez, brother of Stanley Rodriguez and late Gracie Rodriguez, Lina Rodriguez and Valerian D'Souza, Jacinta Rodriguez and Ambrose Pinto, Clara Rodriguez and Cyril Serravo, तशेंच Lance Rodriguez and Lina Vegas, तशेंच सुनील रॉड्रिगस आणि वेरोनिका हांचे कुटुंबाची एक नांवां हांवें सांगली. आनी म्हाका तांच्या भावान सांगल्या बरी तो हांगाच गांवांत लोरेटोन न्ही जल्मल्लो. PUC SVSांत करन ताजे उपरांत तो बंबय वता. बंबय वचून मस्कत कामाक वता आनी थंयसर इल्लेशे वर्सां काम करन UK वेता, लंडन येता. लंडनांत ताणें पयलें काम करन ताजे उपरांत बिझनेस करन स्टॅनीन सांगिल्ले प्रकार फाटल्या 40 वर्सांनी तो थंय वावर करनासलो आनी थंयचो सिटीजन जावन आसलो. तो UK सिटीजन जावन आसलो. कला क्षेत्रांत ताजें कालें कॉन्ट्रिब्युशन आनी तो कसो आसलो तो स्टॅनी तुमकां सांगतलो. पूण हांव भोव मोटव्यान सांगूंक अशें येता की म्हाका कांय व्हडली पुरणी मस्त पयलींची वळख न्ही. भोवशा एक 15-16 वर्सांत हांव ताका वळखतलो. सुरवेर हाय हालो म्हणून मेळटलें. पूण लंडन गेल्ल्या वेळार पयल्या फावटी सबार मस्त वेळ ताजे कडेन उलोवन 2013 हांव चिंताव आनी डायन डिसोजा गेल्ल्या तवळ ताजे कडेन उलोवन एक ल्हानशी सळावळ जाल्ली. पूण ताज्या उपरांत म्हाका दिसता 2016-17 उपरांत तो रेगुलर गांवाक येताना थोड्या पिक्चरांत तो एक्ट करतलो. तुळू आनी कोंकणी पिक्चरांत. कोंकणी एक आसल्यार एक ना पिक्चरांत ताणें प्रॉमिनंट रोल केल्लो. थंयसर इल्ली सडावत वळख जावन दैजी वर्ल्डाचेर एक सिरियल जायजे म्हणून स्टॅनी कडेन कॉन्टॅक्ट करन ताणें सिरियलांत एक्ट केल्लें आसा. ताणें एक सिरियल प्रोड्यूस केल्ली आसा आनी ताजे उपरांत आमची बापाचे पुताच्या नांवी मुवी ती एक्ट केल्ली आसा. आनी त्या मुवीच्या टायमार आमी मस्त उलयल्ले आसा, मस्त मेळिल्ले आसा. तो ताणें म्हज्या
बापायचो रोल केल्लो, भारी एक सिरियस रोल केल्लो. पूण एक मस्त बेजाराई आज भोगता, कित्याक म्हळ्यार मस्त आशा आसली ताका पिक्चर पळयचे, गांवाक येचे, कशें जाला रोल, कसो जाला, कालें कितें येता म्हणून. पूण पिक्चरांत लोकांनी ताजो रोल लायक केलो, पूण ताकाच पिक्चर पळोवंकूच जावना. ती एक बेजाराई, बारी एक कितें म्हळ्यार घडये घडये आमकां तें भोगता. ताच्या पिडे विशांत तुमकां सडावत गोत्त आसूंक पुरो, पूण हांव एक ब्रीफ तुमकां एक जस्ट ती एक जर्नी सांगता. आमी फिल्म शुटींग आनी पुरो जावन फिल्माचें फायनल डेट रिलीज जायचें म्हणून प्लॅन करनासतना सादारण मट्टाक म्हाका दिसता जुलयात म्हाका ऑगस्टांत हांव चिंता एक सुमार एक देड म्हयनो ताजी कांय खबर नासली. हांव रेगुलरली हप्त्या एक पुढचें कॉल करतलो, उलयतले आमी. ऑगस्टाच्या सेकंड विकान गी फर्स्ट विकान गी हांवें तो कॉल केले ह्या मनशाचें कितें कांय खबर ना म्हणून. सो हांवें कॉल करतना तो म्हणूंक लागलो, वळटी एक प्रॉब्लेम आसा, म्हज्या गळ्या कडेन एक लंप आयला, देखून हांगा तुका गोत्त आसा युकेंत हांव 2-3 पुढचें गेल्लो डॉक्टरा कडेन, पूण तांणी पेन किलर दिले आनी फाटीं धाडलें. अपॉयंटमेंट मस्त म्हाका लेट दिला. मागीर म्हाका MRIक डेट ऑगस्ट एंडाकची दिल्या. ताजे मदें बायोप्सी काडल्या, ताजे रिजल्ट येवंक 1 म्हयनो आसा. सो म्हाका डावट मारलो, हांगा लंप आयले म्हणटा फस्ट डावट आमकां येता कॅन्सर असो, फस्ट डावट. सो हांवें सांगलें, रॉन तूं कालें करताय, UK गव्हर्मेंटांत सर्वीस फ्री वय, पूण कितलें डिले आसा गोत्त आसा, आनी प्रायवेटाक गेल्यार मस्त एक्सपेन्सीव आसा. तूं इमिडिएटली गांवाक ये, हांगा आमी टेस्ट करया, चॅक करया म्हणून. ताका त्या दिसा हांवें एक सुमार अर्दें वर उलोवन हांवें ताका कन्विन्स करन ताणें दुसऱ्या दिसा टिकेट काडली. दुसऱ्या दिसा टिकेट काडन तो एक दीस सोडून मागीर एक आयले कुडले हांव MI येवन तो डॉक्टर सुरेश रावा कडेन उलोवन ताका थंयसर टेस्टाक व्हेलें. ताजी पयल्या दिसा ताजी एंडोस्कोपी केल्ली. एंडोस्कोपींत कांय ताका प्रॉब्लेम जावना, पूण डॉक्टरान नेक्स्ट डे ताका पेट स्कॅन करचें म्हळें. पेट स्कॅन केलें आनी नेक्स्ट डे मॉर्निंग ताजे रिजल्ट येताना तातूंत इल्लेशें गळ्या कडेन कालेंक एक पॅचस दिसतले. सो तें जाल्ल्या उपरांत बायोप्सी करचें म्हूण सांगलें. त्याच दिसाकी नेक्स्ट डे रिजल्ट मेळ्ळ्या दिसा बायोप्सी केली आनी विदीन 2 days की 3 daysंत MI येवन तितले एफर्ट्स घालून ताजे बायोप्सीचे रिजल्ट आयले आनी तातूंत ताका ब्लड कॅन्सर, ताका लिम्फोमा जालें म्हणटा तें टॅक्निकल म्हाका गुर्तुना वर्ड, तें कन्फर्म जालें कॅन्सर आनी स्टेज 4 बट ट्रिटेबल. तुमकां गोत्त आसा स्टेज 4 जाल्ल्या उपरांत तातूंत सर्वायवल कितल्या तेंपाचें म्हणून सांगूंक जायना, पूण आतांच्या मेडिकल एडवान्स्ड टॅक्नॉलॉजींत तुका प्रोलॉंग करयत. आनी जर तर एका मनशा कडेन तो अनुकूल आसा म्हणून जाल्यार ताका वर्ल्डाचें बेस्ट ट्रिटमेंट मेळटा. पूण तें थंय बायोप्सी आयिल्ले कुडले हांवें सांगलें हांगात आमी स्टार्ट करया म्हणून. बट काल जालें गुर्तुना, दुसऱ्या दिसा सकाळीं तो म्हाका कॉल करपाक लागलो आनी म्हणलो म्हाका UKंत डॉक्टराचें कॉल आयिल्लें, थंय बायोप्सी रिपोर्ट आयला खंय आनी MRIची म्हजी डेटी आयल्या, देखून हांवें इमिडिएटली येचें म्हणून सांगलां म्हणून. हांवें सांगलें तुका काल करेक्ट म्हणून दिसता तें डिसायड कर, कित्याक एका मनशाक ताची पिडा एडवान्स लेवलार आसतना आमी एक्सपिरियन्स नासतना आमी डॉक्टर न्हय नासतना आमकां सांगूंक जायना, तें ताणें आनी ताज्या फॅमिली मेंबरान डिसायड करिचें. सो तो शिदा उठोन गेल्ल्या उपरांत म्हाका दिसता कंटिन्युअस ट्रिटमेंटांत पडलो तो. पयलें थंय कालें म्हणटात किमोथेरपी आनी कालें तें पुरो कालें म्हणून म्हाका गुर्तुना, बट पेनफूल आशिल्लें, सफर जालो, बट मोदें एक पुढचें एकदम सिरियसय जालो. सिरियस जावन आज गी पाल्यांगी म्हणल्यार सिच्युएशनार आहलो, बट ताजे तावनी तो वयर आयलो. क्रिसमस टायमार सादारण मट्टाक तो घरा इल्लोसो बरो दिसलो उलोवंक आनी पुरो. ताका हांव पॉजिटिविटी दिवन आहलो, एनकरेज करनत आहलो, कांय जायना म्हणून. बट लास्टाक खंयचेंय ताका तें तितलें एडवान्स आनी बारी एग्रेसीव आसलें खंय, तशें जाल्ल्यान खंयचेंय मेडिसीन आनी ताका लागोना. पूण
एज अ फ्रेंड आज म्हाका बेजार कितें जाता की म्हळ्यार तो सादारण म्हणटा की एक फेब्रुवारी मिड फेब्रुवारी तो न्हू हरी एका सेकंड डे कॉल करन वळटी म्हाका गांवाक आपणूर म्हाका वांसाजे म्हाका हांगा कितेंगी म्हाका समज आयना म्हळ्यार ती सिच्युएशन मस्त पाडाल्लें आनी फेब्रुवारीच्या एंडाक एक ताणें एक उतार सांगलें तें आमकां सगळ्यांक एक लेसन हर एका मनशाचें लायफ आनी हर एका मनशाचें डेथ आमकां एक लेसन दिता एक लिसांव दिता एक मॅसेज दिता. त्या दीस तो म्हणालो म्हजे लागीं सगळें आसा इतले पयशे आसात सगळें आसा पूण आज हांव एक पेज जेवंक कशें येता ती म्हाका मेळना म्हणालो. आनी त्या दिसा म्हाका इतलें फील जालें आनी इल्ल्या वेळांनी विल्मा आसली म्हजी मिसेस आसली तिका ताजे कडेन फोन करून उलयलो कित्याक म्हळ्यार तूं हांगा शुटिंगा टायमार येयल्लो आमच्या घरा आनी पुरा रावल्लो आसा आनी म्हजी मिसेस म्हणूंक लागली तूं कांय भियेनाका तूं आतां ती समज जावन हांगा ये हांगा आयिल्ल्या उपरांत पेज तुका मास कालें बरो तुका जाय पुरो आमी हें करता कांय भियेनाका समज ताका एक होप्स आशिल्ले तो परत्यान हें जाता म्हणून. मागीर फायनली थंय ताका पळोवंक आसची एकलीं दोगां तांणी म्हाका इन्फॉर्म केलें हांगा तावन लंडन तावन गांवाक व्हरचें आतां सुटेबल न्ही व्हरूंक जायना इवन बिजनेस क्लासीक व्हेल्यारय हॉस्पिटल एक डिस्चार्ज करूंक परमिशन दिवचें ना आनी 9 to 10 hour फ्लायट आसा त्या फ्लायटांत कशें हें करचें जावचें ना. मागीर ताका तें सांगूं ना पूण म्हणूंक लागलो तूं ये म्हणून तूं ये म्हळें हांवें युकेची विजा एप्लाय केली आनी म्हजी विजा पर ब्रेस्तारा दीस आयिल्ली ब्रेस्तारा दीस मॅसेज येयल्ली विजा आयल्या म्हणून आनी आज सोमारा आज हांव ट्रॅवल करूंक आसलो प्लॅन केल्लें तुमकां कोत्ता आसा सांगलां हांवें सुमार जाणांक. पूण विजा मेळच्या त्याच दिसा हांवें युके तांकां कॉल केलें हांव अशें सोमारा दीस येता तांणी म्हळें तो तांचो वॉकरांत सोलोंक ट्राय करतना पडोवन ताच्या माथ्याक मार जाला भितर ब्लिडींग आसा अनकॉन्शियस जाला. सो अनकॉन्शियस जाल्ल्यान देखून तुवें आतां येवन प्रे जेन्ना एक 2-3 दीस वेट कर इल्लो रिकवर आयलो जाल्यार तूं इमिडिएटली ये म्हणून. तें करेक्ट कित्याक म्हळ्यार अनकॉन्शियस जाल्ल्या उपरांत आमी वचून कितें करचें. म्हजी एक आशा आसली की पेन ड्रायवांत फिल्म हांवें स्टानी कडेन उलयल्लें आमचें फिल्म घालून ताका व्हरून पिक्चर दाखयचें म्हणली आशा आसली. डॉक्टरांनी सांगिल्लें तो सड्ड दीस या सड्ड हप्ते तो आसचो ना पूण आसल्या दिसा पेनलेस कांय जावचें आसले कितले दीस आसा तितले कांय कस नासतना ताका जियोवचें बरी एक डिग्निफायड आनी एक क्वॉलिटी लायफ दिवचें आमी प्रयत्न करनासा म्हणून. पूण हें अचानक जाल्ल्यान आमचें पुरा आमकां डिसअपॉयंट जालें ताणें पिक्चरूय पळोवंक जावना. आनी दुसऱ्या दिसा शुक्रार म्हाका दिसता सोनवारा कोणा लास्ट आयतारा दीस की शुक्रारा कोणा आमकां ताजी खबर आयली की तो मरण पावलो म्हणून. एक आमकां आमच्या मोगाचो एक मनीस आमकां सोडून गेलो. बट ताचें बॅकग्रावंड कितें कालें कितें म्हाका गुर्तुना. हांवें सांगिल्लें बरी 15 वर्सां जावन ताजी म्हाका वळख. हांव लंडन गेल्ल्या वेळार ताज्या घरा गेलां ताज्या घरा आमकां जेवण केल्लें आसा. आमचो अबुधाबीचो बिजनेसमॅन लिओ रॉड्रिगस तोय बिरमोत रेग्युलरली ताजे कडेन टचार आसलो. हांवूय त्या दीस लंडन येतना लिओ रॉड्रिगस ताज्या फॅमिली सांगता आमी ताज्या घरा गेल्ले आसा. आनी हांगासर रोहन आसा. रोहन मस्त ट्राय करतलो ताका कॉन्टॅक्ट करूंक पूण तो फोनांनी लास्ट ताका आतांनी हें जावन फोनांनी उखलूंक जावना. पूण एक 2 म्हयने पयलीं आमी रेग्युलरली हें आसतना ताची आमी ताजे एक चॅरिटेबल हें आसलें कालें मौन आसलें. तुमकां गोत्ता सांग पुरो गांवांत म्हज्या थ्रू हर एका वर्सा तो 3-4 भुरग्यांक फीस हेल्प करतलो कोणायकी सांगनाका म्हणून डायरेक्ट फीस स्कॉलरशीप कालें हेल्प करतलो. आनी ताका 25 जाणांक दुबळ्यांक घर बांदून दिवचें म्हणली एक आशा आसली. ते इनिशिएटीव करून केल्लें म्हणून म्हाका गोत्ता आसा पूण ताजे सड्ड डिटेल म्हाका गुर्तुना. म्हळ्यार खंय म्हणशेर तें प्रोजेक्ट पावलां स्टार्ट जालांगी नांगी म्हणून म्हाका गुर्तुना. पूण अशें उलयतना ताजे हांगा गाडी आसली गाडी इकून ते तूं कालें जाय कर म्हणूंक लागलो. त्या दळा आमी डिस्कस केलें स्कॉलरशीप तो वर्साक दितलो कितले तातूंत कालें पयशे आसात हर एका वर्सा भुरग्यांक दिता म्हणून ताका बारीक खुशी जाली. म्हळ्यार ताका ती एक ओड आसली दुबळ्यांक हेल्प करचें गरजेवंतांक हेल्प करचें. ताका हांवें सांगलें
ती म्हजी रेस्पॉन्सिबिलिटी. आज हांव तुमच्या समेस्ता मुखार सांगता, कित्याक म्हळ्यार ते ताज्या उडासा खातीर आमी कितें म्हणी करीचे. एटलिस्ट एक भुरगीं शिकून जाली जाल्यार तें ताणें केल्लें, ताणें ह्या संवसारांत एक केल्लें एक ल्हानशें काम जाल्यारय त्या व्हडा मट्टाक तातूंत बेसांव आसा. आनी दुसऱ्या कॉजांक ताणें हेल्प केल्लें तेंय आमकां गोत्त आसा, तुमकांय साबार जाणांक गोत्त आसा. बिझनेस ताजें थंय बरें चलो नासलें आनी तो हांगा येवन वचून आसलो आनी स्टॅनीन सांगले परी ताजी व्हड अंगात आसली. कित्याक म्हळ्यार ताजें पॅशन जावन आसलें फिल्मांत एक्ट करचें, सिरियलांत एक्ट करचें. आमच्या प्रायवेट चॅलेंज सिरिजांत ताणें म्हाका दिसता एक 500 एपिसोड एक्ट केला ताणें. आनी हर एक पुढचें म्हणटलो. आनी पोरू मोर्च्या म्हाका दिसता 2-2.5 म्हयन्या पयलें गांवाक येता, स्टॅनी कडेन सांग आनीक पिक्चर काडया आमी, आनीक पिक्चर काडन आनीक सिरियल काडन परत्यान हांव बॅक टू नॉर्मल जाता. म्हळ्यार ताजे कडेन एक विशेश कॉन्फिडन्स आसलें. तो मरोंक आशेनातलो, मरोंक खंयचो मनीसय आशेना, बट थोडे पुढचे आमी एक्सेप्ट करता. पूण ताणें ती रियालिटी एक्सेप्ट करूंक नातली. तो म्हणा लागलो ऑल्टी म्हाका मरोंक नाका, म्हाका गांवाक येवंक जाय, म्हाका गांवाक येवंक जाय. म्हणून जर तर इल्लेशें म्हणी पॉसिबिलिटी आसली जाल्यार ट्रावेल करचें दिसलें म्हळ्यार पॉसिबिलिटी आसलें जाल्यार डेफिनेटली ताका हांगा येवन खंय हॉस्पिटलांत हें येतालें. बट एगेन ते सगळे आमी काले म्हणटात ते हायपोथेटिकल क्वेश्चन म्हणले बरी, तशें केल्यार अशें केल्यार आमकां गुर्तू ना. तो लंडनांत आसलो, ते रायट प्लेस, ते ट्रिटमेंट एडवान्स आसा, बरें आसलें. बट कालें करचें, देवान ताका हांवूक जर तर तितलेंत दिल्लें जाल्यार आमकां ताजे तावन कांय करूं जायना. पूण तुमकां हर एकल्यांकी एक ना एका संदर्भार तो मेळ्ळा, उलयला, तुमचे एक्सपिरियन्स दुसऱ्यांत आसत. पूण आज हांव ह्या संदर्भार ताका श्रद्धांजली पटयतना, ताजे भावांनी ताजी वनी आसात तांकां बुजावण दितना हांव इतलेंत सांगूंक आशेतां की वी आर प्राऊड ऑफ रॉन रॉड्रिगस. कित्याक म्हळ्यार तो आमचो एक बरो इश्ट जावन आनी एकल्याचे कश्ट एक समजून मनीस जावन ताजें इमोशनल इंटेलिजन्स हाय आसलें. म्हळ्यार तोय दुसऱ्यांचे कश्ट फील करतलो. बट आमी थोडे फावटी काले जाता ह्या संवसारांत आमी केदाळाय सांगचें आसा, संवसारांत कोणीय मनीस मस्त बरो म्हणून कोणी ना. बऱ्या मनशां थंय काले म्हणी एक ल्हानशें अवगुण आसता. आनी पाड मनीस म्हणून कोणी ना. एकदम पाड मनशां थंय काले म्हणी इल्लें बरेंपण आसता. पाड बरेंपण सगळें आसता. आमच्या पयशांतूच आसा खंय, पयशांतूच ब्लॅक एंड व्हायट आसा खंय, आनी घालें दुसऱ्यांक घालें जाय. म्हळ्यार एक रियलिटींत आमी थोडे फावटी खंयच्याय एका मनशाक जड्ज करतना ताजें बरें आमी चिंतिना. ताणें कालें नेगेटीव केलां ताज्या विशयांत आमी चिंता. बट आज रॉन असो आमी उडास काडटना ताचें कोंकणी भाशे खातीर, कोंकणी संस्कृतीक, कोंकणी कलेक केल्लो ताणें काले सेवा आसा ती उडास काडटा. तशेंच ताणें दुबळ्या धाकट्यांक साबार कडेन पोर एक फेसबुकार पोस्ट पळयलो, एक स्पेशल होमाक खंय वचून ताणें थंय वचून मस्तो टायम स्पेंड करतलो खंय. सी आमकां साबार गजाली आमकां गोत्त आसना. साबार गजाली आतां पुनीत राजकुमार सरून जाल्ल्या उपरांत ताजी चॅरिटी वर्क ताणें सरल्या उपरांत आमकां कळ्ळें. सो आनी मुखल्या दिसांनी आनी कितले जाण येवन रॉनान म्हाका हेल्प केलां, या तशें केलां अशें केलां म्हणून सांगचें आसा. देखून ताचें जिवन आमकां ताजें जावन कितें बरें ताणें केलां तातूंत आमकां कालें शिकोवंक आसूं दी. पूण ताज्या मरणांतय आमकां कालें म्हणटात आमकां दूख आसा. 67 वर्सां तो जियेलो. ताजें मरण केदाळ म्हणून आमकां गुर्तू ना. कित्याक म्हळ्यार UKंत हांवें आयकलें लंडनांत डेथ सर्टिफिकेट मेळोवंक टायम लागता. देखून इमिडिएटली आमकां कळना ताजे उपरांत ताजें मरण आसतलें म्हणून. तें केदाळा म्हणून कळल्यार आमी पब्लीश करताले, हांव सांगतालें हांव. बट ना जाल्यार आमकां ताजे विशयान चडीत येदोळ पर्यंत माहेत ना. लॅन्सी बाबू आनी लिनाबाई, देव बरें करूं तुमी आयल्यात. तशेंच ताजे खास मनीस हांगासर आयल्यात. आमी आमी रॉन रॉड्रिगस असो उगडास सदांच काडटाले हांव. आनी खंडी जावन ताणें ताजें तें कालें मिसांव आसा फीज दिवचें या स्कॉलरशीप दिवचें, तें जाता तितल्या मट्टाक आनी जाता तितल्या तेंपाक कंटिन्यू करचें प्रयत्न करता. आनी ती जबाबदारी म्हजी म्हूण सांगून हांव ही म्हजी 2 उतरां आखेर करता. देव ताज्या आत्म्याक शांती दिवं दी. देव बरें करूं. रॉन रॉड्रिगस हाच्या संगी आशिल्ल्या बांद संबंदा विशीं आमचे मुखार आपली बोगणां उसारल्या
वळट्याप तुमकां देव बरें करूं. आनी ताचें सोपान आशिल्लें ताचें मिसांव आशिल्लें तें दुबळ्या भुरग्यांक शिकपाक मजत करचें. सो ते तुमी मुखारसून व्हरतना म्हूण हांगासर बसयला आनी आमी सर तुमच्या सांगाता आसतल्या म्हूण ह्या वेळार हांगासर ताच्या तर्फेन हांगासर बसयता. म्हजी आनी रॉन लंडनाची सलावळ सडावत 10 वर्सांची. प्रदीप बर्बोजान एक असल्यार एक ना म्हणलें फिल्म तें तयार करता आसतना त्या फिल्मांत रॉन लंडन एक कलाकार जावन एक नट जावन त्या फिल्माचो वांटो जाल्ले. लंडन तावन एकलो हेळिल्लो कलाकार येता पूण ताका कोंकणी वाचूंक येता की ना तें हांव नेना. स्क्रिप्टाची जबाबदारी तुजी देखून फिल्म सेटांत जें कितें ताका फिल्मांत ताणें एक्ट करूंक आसा तें ताका सांगून दिवचें म्हणून म्हाका प्रदीपान सांगता आसतना हांवें एक फावटी चिंतिल्लें हो व्यक्ती 40 वर्सां तावन लंडन आसा. सो लंडन तावन येमचो कलाकार ताका कोंकणी कितल्या मट्टाक येता आनी आमचे हांगाचे तो गजल्यो फिल्माच्यो गजल्यो कितल्या मट्टाक समजता म्हणून. मुहूर्ता वेळार त्या फिल्माच्या रोणाब म्हाका मेळिल्ले पूण विशेश वळख नासल्यान आमचे लागीं उलोवणें कांय सरलें ना. पूण ताचे उपरांत शुटिंगाच्या 3ऱ्या दिसा रोणाबासरची हांव स्क्रिप्ट घेवन वता आसतना हो मनीस कशें रियॅक्ट करीत म्हणली एक कावजीन म्हजे थंय आशिल्ली. हांवें स्क्रिप्ट ताका वाचून सांगलो आसा पयल्या सिनीचो आनी त्या वेळार स्क्रिप्ट वाचूंक आरंभ करचे 4 सेंटेन्स ताणें म्हाका रावयल्लें आसा आनी म्हणलें आसा स्टॅनी म्हाका कोंकणी वाचूंक येता. तूं दुसरें काम आसल्यार तें कर आनी तुजें काम सगळें जावन जाता आसतना हांव स्क्रिप्ट वाचून बाय हार्ट करता आनी रेडी जाता म्हणून. तशेंच जालें आनी त्या दिसा रोणाक फस्ट सिनाची रोणाची फस्ट एक्शन काडटा म्हणलें हांवेंच. कित्याक म्हणल्यार प्रदीप थंयसर एक्टींग करतलो सो असोसिएट डायरेक्टर जावन आसच्या म्हाका ती जबाबदारी दिल्ली आनी ही एक गजाल म्हज्या काळजांत सदांच उगडास उरचें तसली. आनी सगळ्या फिल्मांत आमकां मस्त इजी जावन डील करचें पडलो कलाकार म्हळ्यार रॉन लंडन. म्हळ्यार तो विशेश रितीन तयार करून येतलो. दुसऱ्या दिसा सीन आसा जाल्यार पयल्या दिसच तें सगळें वाचून कितें तें ताका कॉस्ट्यूम जायचे तसो हावभाव कसो आसा तें सगळें म्हजे लागीं विचारतलो आनी सदांच संपर्क म्हजे लागीं दवरतलो जाल्ल्यान एक असल्यार एक ना फिल्म तुमी सदांच जाणांनी पळयला आनी ताणें एक बरो एक रोल थंयसर खेळिल्लो आसा. अशें म्हजे आनी रोणाबा मदें तो उपजल्लो संबंद. ताच्या उपरांत हांव दुबय आसता आसतना आनी तो लंडन आसतना इल्लो पातळ जालो. कित्याक म्हळ्यार आमकां निरंतर संपर्काक अवकाश नासलें पूण अप्रूपशें सोशल मिडियाचेर फेसबुकाच्या काय म्हणटात मेसेंजरीचेर तो म्हाका मेसेज करतलो आनी खंयसर फिल्मांनी ताणें एक्ट केल्ल्या फिल्माचेर म्हाका तो पोस्टर धाडटलो. 1992 ताणें फिल्म एक्ट करूंक स्टार्ट केलें आनी ते मुंबयंत ताणें पयलें फिल्म ताचें हिंदी फिल्म ताणें एक्ट केल्लें. ताचे उपरांत लंडनांत कितलीं हिंदी फिल्मां पावल्यांत त्या फिल्मांत हर एका रितीन म्हळ्यार एक ना व्हडलें एक्टींग म्हण न्ही एक काय म्हणटात पासिंग रोल जावन या क्राउड रोल जावन ताणें हर एका फिल्मांत एक एक्टींग करचें तें ताचें पॅशन आसलें आनी ती सोय करून घेतिल्ली आनी ताका तें म्हळ्यार एक्टरांचें एक बँक आसता एक्टर्स लिस्ट आसता आनी त्या प्रमाणे ताका थंयसर अवकाश मेळटलो आनी ताका सदांच हिंदी फिल्माच्या डायरेक्टरांची बरी एक सलावळ जाल्ली. आनी आमचो सुनील रॉड्रिगस आसा मुंबयचो आनी तो तसो पयशिल्ल्यान ताका काय म्हणटात तो सैरो जाता म्हणटा आनी सुनील रॉड्रिगस ताका हर एक फावटी लंडनाक वता आसतना रोणाबाक आपयतलो आनी खंयचो एक ताका एक ल्हानसो रोल थंयसर दितलो आनी रोणाबान हें खंयसरी सांगलें ना हांवें इतलीं पिक्चरांत एक्ट केलां नंबर सांगलें ना हांवें हिंदींत इतल्या पिक्चरांनी एक्ट केलां म्हणून. पूण म्हाका तो ताची लिस्ट धाडटलो आनी ते पोस्टर सयत धाडटलो तो म्हाका. म्हळ्यार तें खावून ना जायत्या फिल्मांनी ताणें एक्ट केल्लें आसा. ताचे उपरांत हांव दायजी वर्ल्डाक जॉयन जाल्ल्या उपरांत वळटेबा मुखांतरच पाटी ताची म्हाका वळख जाली. म्हळ्यार तो गांवांक आयिल्लो म्हाका गोत नासलें पूण तो गांवांक आयिल्ल्या वेळार वळटेबा घरा येतलो आनी सदांच दनपारां आयिल्ल्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिसाच पावतलो तो दनपार जेवणाक म्हणून. आनी त्या वेळार म्हाका वळटेबान मे बी ताका सांगलें आसतलें स्टॅनी दायजी वर्ल्डाक जॉयन जाला म्हणून. तशें म्हाका आपयणें आयिल्लें आनी त्या दीस परत आमचो तो संबंद ती सलावळ घट जाल्ली आसा. ताचे उपरांत सेकंड ताच्या विजिटा वेळार आमी गॉडफादर सिरियलाचें म्हणल्यार तें प्लॅन केल्लें आसा आनी ताणें ती आशा ताका आशिल्ली बरें एक सिरियल कोंकणींत प्रोड्यूस करीचें आनी तें वळट्या वेळार ताणें सांगलें आसा स्टॅनी बालानस तें डायरेक्ट करीचें ताणेंच ताची स्टोरी बरयची. म्हळ्यार एक असल्यार एक ना फिल्मांत हांवें जें कितें काम केलां तें ताणें पळयल्लें आनी म्हजेर तें ताका धैर्य आशिल्लें. आनी गॉडफादर सिरियल हांव चिंतता
हांवें मिसेस मिना केला जावंक परत जायत न्ही दुसरी प्रोग्रामां केल्यात पळोवप पूण सिरियलांत म्हाका पसंद जाल्लें एक सिरियल म्हळ्यार गॉडफादर सिरियल आनी ते 17 एपिसोड थंयसर शुटींग केल्लें आनी 2.5 म्हयनो रोणाप गांवांत आसलो आनी कठीण देगीचे दीस लंडनाचो मनीस जाल्यार हांगासर शुटिंगा वेळार तो आमचे सांगताच वताक रावतलो आनी जेवण ताका आमचे सांगताच क्यू रावन तो जेवतलो म्हळ्यार तितलो सादो आसलो आनी ताचे सांगता आज ॲक्ट केल्ले आमचे कलाकार हांगासर जोशेला आसा जोशेला कळीत आसा तो कितलो सिंपल आसलो शूटिंग सेटार म्हणून खंयच्याय रितीन आपूण एक उद्यमी आपूण भायल्या गांवांत आसा तें तो दाखोवन घेनातलो आनी सडो तो आमच्या क्रू मेंबराक सयत कळीत नासलें की हो एक भायल्या गांवचो मनीस हांगासर येवन ह्या सेटांत ॲक्ट करता म्हणून सो गॉडफादर उपरांत पाटी 2.5 म्हयने उपरांत तो लंडन गेल्लो आसा आनी ताचे उपरांत निरंतर आमची संपर्क जाल्ले आसा आनी गॉडफादरच्या ताच्या ॲक्टिंगांच हांवें चिंतिल्लें नेक्स्ट कोंकणी पिक्चर करता जाल्यार गॉडफादर तसलो एक कॅरेक्टर म्हळ्यार एक बापायचो कॅरेक्टर येता जाल्यार कोंकणींत रॉन लंडनांत तितलो परफेक्ट जावन करचो एक व्यक्ती म्हाका दुसरो मेळचो ना म्हणून दुसऱ्यांक मेळोंक पुरो पूण म्हाका दुसरो मेळचो ना म्हणून त्या खातीर ताका आमी बापाचे पुताचे नांवी फिल्माक कास्ट केल्लें आसा आनी बापाचे पुताचे नांवी फिल्मांत ताणें ताका 100% जस्टीस दिल्लें आसा आनी तुमी सर्वांनी पळयलां आनी ताणें ताचें मॅनरिजम चेंज केल्ली रीत कॅरेक्टराक तो बदल्ली रीत अकरेच्या सिनांत ताणें तें रडले म्हळ्यार विदावट ग्लिसरीन तो खुद्द रडला आनी सगळ्या ह्या पयणांत ॲक्टिंगाच्या पयणांत एक ताचें काय म्हणटात कमिटमेंट तें सगळें कॅरेक्टर तो समजून घेवन ताचे भितर रिगोवन तें ॲक्टिंग तो थंयसर दाखयतलो दुसरें ताची शिस्त तो 100 वरांक शुटींग जोशेला काणी कळीत आसा 100 वरांक ॲक्टिंग शुटींग आसा म्हूण सांगल्यार करेक्ट 100 वरांक 5 मिनटाच्या पयलें शुटींग लोकेशनार आसतलो कितलोय पावस येवन दी आमच्या बापाच्या पुताच्या नांवी फिल्मा वेळार 4-5 दीस कठीण पावस आयला आमचे सगळे क्रू मेंबर लेट जाल्यात पूण रोणाब आपली ब्लू ती गाडी आसा ताची कार आसा तें काण घेवन रोणाब आनी आमचो मेल्लू दोगी जाण सेटार आसले सो तें ताचें कमिटमेंट डिसिप्लीन म्हण येता आनी सगळ्या सेटांत सकाळी आयल्यार संजय म्हणसर रावचो एक व्यक्ती आसलो तो रॉन मात्र आसलो उरले पुरा कॅरेक्टर सडावत तांच्या गरजां खातीर तांचें ॲक्टिंग जाल्लें चलतलें पूण रोणाबू एक सेटांत संजय म्हणसर रावतलो तसो उद्देश 2 आसले ताका एक ताका दुसरें कितें ॲक्टिंग करतात म्हणून पळोवचें आनी तांचें तोंड शिकचें सेकंड म्हाका एक सपोर्ट जावन ताणें रावचें सगळ्या दायज वर्ल्ड फिल्म्साक कित्याक म्हळ्यार तो आसल्यार आमकां एक आमचो गॉडफादर आहले बरीस आमकां जायते रितीची सलाह सुचना तो सेटान दितलो आनी आमकां तो आसा म्हणून जाल्यार एक विशेश एक धैर्य थंयसर आसतलें सो ताचे उपरांत बापाचे पुताचे नांवी उपरांत ताणें म्हाका ताचे पयलींच ऑफर दिल्लें आसा वळटे पाडें सांगिल्लें आसात म्हजे लागीं 20 लाख रुपया हांव स्टॅनी खातीर हांव रिजर्व करून दवरतां 20 लाख रुपया म्हजे लागीं आसात कितले फावटी सांगलां ताणें स्टॅनीन फिल्म काडीचे सेपरेट फिल्म काडीचे म्हणून पूण आमकां ताचे मदें बापाचे पुताचे नांवी आयिल्ल्यान आमकां तें फिल्म जावना मुखारसून व्हरूंक पूण ताचे उपरांत आतां आमचे फिल्माचें काय म्हणटात प्रदर्शन चलतें आसा जाल्ल्या लागून उपरांत ताका आमी एक सांगिल्लें आसा मुखार फ्युचर आमी फिल्म करी आनी स्टोरी सयत ताका सांगिल्लें आसा आनी तो तयार जाल्लो आसा पूण मदें अशें जाता म्हणून आमकां कळीत नासलें कित्याक म्हळ्यार डब्बिंग म्हणसर ताचें जुलायंत ताचें डब्बिंग जाल्लें कंप्लीट जाल्लें आनी जुलय म्हणसर ताका PWशन कितेंच ताचे लागीं ती खुणा थंय नातली आनी भोव बऱ्या रितीन फास्टेस्ट डब्बिंग 2.5 दीस आनी सगळे फिल्माचें डब्बिंग 2.5 दिसांनी म्हळ्यार तितलो तो हेळिल्लो आमकां सडावत गोत्तू आसना कित्याक म्हळ्यार कलाकार येतात डब्बिंगांत कशें करतात म्हणून पूण 2.5 दीस म्हळ्यार ताचें एक्सपिरियन्स हिंदी फिल्मांनी काम केल्लें एक्सपिरियन्स 2.5 दिसांनी ताचें डब्बिंग ताणें संपयल्लें आसा एक सोपान आसलें आमकां आमचें फिल्म ताका दाखयचें म्हणून आनी ताणें तो स्क्रिनाचेर जियेल्लो बापाय जावन जियेल्लो तें आमकां वळट्यापण सांगलें बरीस ती एक बेजार आहे आमच्या काळजांत आसा आनी ती सदांच उरतली दुसऱ्यान ताचें एक सोपान आसलें ताच्याच बॅनराचेर रॉन्स फिल्म्स म्हणून रॉन्स मुवीज म्हणून त्या बॅनराचेर एक संपूर्ण एक फिल्म काडचें म्हणून ते सोपाणी आतां तशेंच आदुरे जावन उरलां पूण ताचें नांव आमी हेर एका कामांनी आमी करतले कलाकार जावन आमचो गौरव तांचेर आसतलो सो इतलें म्हाका सांगूंक म्हळ्यार जायतें सांगूंक आसा पूण काळजाक लागशिल्ल्या मनशा विशयांत चड उलयल्यार थोडे फावटी कित्याक म्हणटात म्हळ्यार तें ताका एक अंत्य आसना त्या रितीन जाता सो मुखलें हांगासर उलोवप सादर करूंक ताका श्रद्धांजली दिवंक पियू साहेब आसा पियू साहेब मोगाच्यानो आज देवा दिन रॉन रॉड्रिगस कितें हांगा बरयलां पूण आमी ताका मोगान ताच्या कुटुंबाची आनी
आमच्या पिरगजीन ताका आपोवचें जाल्यार ब्लॅनी म्हण ताका आपयताले मोगान. रॉन म्हळ्यार आमच्या गांवांत खंडीत कळीत ना, हांगा आसा ताजी भावाणी, ताज्या कुटुंबांत ती ब्लॅनींत म्हण आपयतात आतांय. आज उडलतावन आमी आयकलें ताच्या मोगाचे रॉन रॉड्रिगेसा विशयांत जायते उलयलें, कित्याक तो एक तालेंतवंत व्यक्ती जावन 67 वर्सां ताची जिणेची अवधी संपवन आज सर्व मोगाच्यांक कुटुंबादारांक सांडून तो देवाच्या आदीन गेला. आमी मनेस्त ब्लॅनी रॉड्रिगस, रॉन ब्लॅनी रॉड्रिगस अग्रार पिरगजेंत ताचें जल्म लॉरेटो पोदो तातूंत ल्हान व्हड जाल्लो. ताच्यागी हांव एक 7-8 वर्सां ल्हान, पूण तो एक तालेंतवंत व्यक्ती, तालेंतवंत युवक जावन अग्रारांत व्हड जाल्लो. आमी पळोवचें जाल्यार तो ल्हान प्रायार आसतना ताचो एकलोच मावळो मरण पावल्ल्या दीस ताणें आपुरबायची श्रद्धांजली ताणें भेटयल्ली. ल्हान प्रायर म्हणजे म्हाका उडास आसा, ताच्या भावांक ताच्या कुटुंबादारांक उडास आसा. मावळ्याक आपुरबायची श्रद्धांजली भेटयल्ली. मोगाच्यानो आज श्रद्धांजली जावंक ताची उतरां रॉनाक उरले भेटयतात. मनशाचें जिवीत इतलेंच. 67 वर्सां पयलें अग्रारांत ताका जल्म आनी देवान ताका त्या दीस धाडुल्लो आनी 67 वर्सांनी फाटीं येवंक त्या दीस सांगलें जावंक पुरो. मनशाचें हांवक आमी आतां मस्त ताच्या मोगाचो मार्च लागशिल्ल्यान 10-15 वर्सांनी ताची सळावळ आसलो मानेस्त वाळट्याबान जायते म्हज्याडी ताचें मरण पावल्ल्या जावंक पुरो. ताच्या तो अस्वस्थ जाल्ल्या टायमार जाल्यार तें फिल्म रिलीज केल्ल्या टायमार ताचे विशयान, ताचे सेवे विशयान आमचे कडेन म्हजे कडेन उलयल्लें आसा. एक व्यक्ती कितल्या दीस आसोंक जाय म्हणलें तें एकल्यान मात्र निर्धार करचो. आमी पुरा सांगूंक पुरो ताका आनी ताका हुशार जावची या कितें पयलें कळीत आसल्यार हुशार जातो गी तें आमचें चिंताप मात. आज हांगासर जायते कलाकार आसूंक पुरो या बरोवपी आसूंक पुरो जायते विशयान जाणा आसले उलय. आमी म्हज्या चिंतपान सांगचें जाल्यार ताका कितले दीस सांगले त्या दिसांनी ताची संपूर्ण मिसांव जावंक पुरो ताच्या तालेंताक सडीत रितीन ताची सेवा जावंक पुरो कलाकार जावन या कलाक सपोर्ट जावन या दुबळ्यांक धाकट्यांक या गरजेवंतांक सहकार जावन या म्हजें हांव कितें जावंक जाय म्हणलें तोंडपान सांगून कार्यानी करन आज आमकां सर्वांक सांडून ताच्या मोगाच्यांक, ताच्या कुटुंबाक, ताच्या भाव भयण्यांक सडवांक सांडून तो मौन जाला. ताची मरणाची रीत आनी जावंक आसा. पूण पळया आज ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाक जायते आज ताचे इश्ट मंत्र सांगता आज मेळोवन ताचे विशयान उलयतात. कितलें उलयलें पावना म्हणटात. म्हणजे तितलो एक अपूर्व आनी बरो व्यक्ती जावन ताणें ताची जिणी ताणें काडूंक ताणें प्रयत्न केल्या. आज हांगासर आमी जायतो लोक न्ही जाल्यार हांव येता म्हणून जावंक पुरो वाळट्याबान एका फोनार हांव येता म्हणून सांगून आज ताचे एकले ताचे जायतली राटावळ आसले सोडून आज हांगासर जमा जाल्यात. आज जर थोड्यांक पावट नासतना येवना जावंक पुरो खंडीत हांव सांगता. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी येवना म्हणल्याक्षान ते ताचे रागाचे न्ही मोगाचे. आज ताची सळावळ जाल्ले ताचे वळख आसल्या ताचे इश्ट मंत्र आज तो आनीक आसूंक जाय आसलो म्हणलें बोगणा आज उसारतीत आसात. म्हाका थोड्यांनी सांगलें आसा तो इतले बेगीन वसोंक आसूंक नजो आसलें पूण ताची सेवा आनीक आसूंक जाय आसली म्हणलें उतरां आमचे सांगलीं आसात. तशें म्हणून आज आमी हांगासर थोडे ताचे अति गरजेचे लागशिल्ले व्यक्ती जावन इश्टमन जावन आज आमी हांगासर सांगल्या. आमी ताचे विशयांत आज ताची दिल्ली ताणें केल्ली सेवा आज आमी वाखाणूंक आनी उडास काडचे खातीर आनी ताका अंतीम ताचे विशयान बरें उलोवंक आनी ताका देवान दिल्ली कितें मिसांव ताणें करून मुखलें देवान ताका
सरकारचें राज फावो करचे खातीर आमी ताचे मागणे कुटुंबां संगी तांकां बुजावण पाठोवंक, तशेंच ताजे भाव आनी ताजी वणी हांगासर आसा. तशें सर्व आज ताचें कुटुंब आज ताचे विशयांत आज चिंतात आनी दुखेस्त जाल्यांत. आमी हांगा थावन तांकां आमी बुजावण पाठयता आनी देवादीन रॉन रॉड्रिगसाक हांव विशेश रितीन एक आग्रार फिरगजगार तशेंच ताचो लागशिल्लो संबंदी जावन ताच्या कुटुंबा तर्फेन आज ताका ससनाचो विशय मागता आनी ताच्या कुटुंबाक जाल्लें उणेपण देव भरती करून दिवन दी म्हूण सांगून आज ताका ससनाचो विशय पळोवन म्हजी ल्हान श्रद्धांजली 2 उतरां उलोवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें कर. आमकां हर एकल्याकी रोणा विशयांत उलोवचें जाल्यार हर एकल्याकी जायतें उलोवंक आसा. जायते याद्यो आमच्या काळजांनी आसात. कोंकणींत रोणाबाक फस्ट एक्शन कट म्हणलें हांवें एक आसल्यार एकनाथ, आनी आखरेचें एक्शन कट म्हणलें हांवेंच बापाचे पुताच्या नांवी ह्या फिल्मा मुखांतर. हे एक काळजांत निरंतर एक कांतवणी जावन म्हणजे तें उरतलें म्हणून परत पेटी हांगासर उडास करता. ह्या भायर ताणें तुलवेंत आप्पे टीचर, भोजराज MBBS असलेल्या फिल्मांनी ताणें एक्टींग केल्लें आसा. आनी मुंबई टू बडकल म्हणलें एक फिल्म तें आनीक रिलीज जावना, तें रिलीज जावचेर आसा. प्लस आयिल्लेच एक ताणें हॉस्पिटलाक वेचच्या पयलें म्हळ्यार हांगाचें बापाचे पुताचे नांवी फिल्म शूटिंग जाल्ले उपरांत लंडनाक वचून एक हिंदी फिल्मांत पाटी ताणें एक्टींग केल्लें आसा आनी जूनांत तें फिल्म रिलीज जावचेर आसा. आनी असल्यो पुरो गजाल्यो आमी मतींत आटयता आसतनाच आमचो अकॅडमी अध्यक्ष स्टॅनी अल्वारीस आसा. भोवमानिस्त रॉन रॉड्रिगस आनी म्हजी वळख कांय थोड्या वर्सांची. ती एक कलाकार जावन आमी दोगी जाण एकाच फिल्मांत सांगाता वावुरतना जाल्ली वळख. रॉन, हांव ताका रॉनूच म्हणटालो. केन्ना आमची वळख जाली ताच्या उपरांत ताचो संबंद जो कितें आसा तो केन्नाय आमचे मदें जिवोस आसलो. खंयच्याय फिल्मा खातीर वा खंयच्याय कामा खातीर तो मंगळूराक आयिल्ल्या वेळार वा लंडन तावन केन्नाय फोन करतलो, उलयतलो. ताच्या विशयांत सांगचें तर सवार आसा. पूण येदोळूच बाब वॉल्टीन जावं बाब स्टॅनीन जावं ताच्या विशयान सांगलां. मनशाक जियोवची आशा लांब आसता, पूण हर एका मनशाक ताचें मरण केदाळा येता हें कळीत आसलें तर समाज अशी आसती ना कोण ना. आनी तांतल्या तांतूं ही एक पिडा जी रॉनान आज भोगल्या, त्या पिडेच्या वशांत वळवळतल्यान सांगाता हांव जियेलां आनी त्या विशयांत हांव भरपूर जाणा. ही एक पिडा एका व्यक्तीक मात्र न्ही, ताच्या कुटुंबाकय लाचार करता. कितलींय वखदां आसूं येदोळ पर्यंत संपूर्ण तरान ती पिडा गूण केल्लो व्यक्ती वा गूण केल्लो दाखतेर अजून ना हें खरें. मनशा लागीं पयशे कितलेय आसूं देवाचे निर्मोणे वेगळेंच आसता आनी ताका आमी काल्तिमान घाली जायसो पडटा. आज हांव चड उलयना, हांव इतलेंच सांगूंक अशें येता, रॉन आज आमचे मदें ना. आज फाल्यां आनी पोरवां वा आनी थोडे दीस आमी तसो उगडास काडटले. हांव ताचे उपरांत आमच्या जिणेच्या वेगांत ते आमी विसरून वयतले. पूण आज नीज लुकसाण जी कितें जाल्या ती ताच्या कुटुंबाक जाल्या, ताच्या भाव भयण्यांक, ताच्या खास व्यक्तींक जाल्या. ती खंडीत जावन कोणीय भरती करून दिवंक शकची न्ही. हांव देवा लागीं इतलेंच मागतां, तांकां तें दूख सोंसचें वा तो जागो भरती करचें तें सरस्पर देवा लागीं मात्र आसा. इतलें सांगून हांव म्हणटा ससनाचो विशय दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश रोणाचेर फांकय. देव बरें करूं. पगतचें मनीस जिवंत आसा आनी जिवंत ना म्हणल्यार मुस्तुता पावत आसा. जिवंत आसा, गांवांत आसा या परगांवांत आसा, खंडी जावन
व्हरते संतोशाची गजाल. पूण मनीस गांवांत ना परगांवांत ना जिवंत आमचे समोर ना म्हणटना मस्त बेजार भोगता. आमी म्हणचे आर रॉन रॉड्रिगस. म्हज्यान ताची सळक एक झळक मेळ्ळी आमच्या सिरियल गॉडफादरांत. खंडीसान भोव अपुरबायेचे व्यक्तित्व ताचें. सकणंगे आमकां मनशांक एक समाधान आसा की आमच्या जिणेंत देवान दिले विशेश दाय जावन आसा आमचें जीवन. तें केदाळ सोंपता, कशें सोंपता आनी खंयच्या रितीर आख्खें जाता म्हळ्यार आमगे नेणाव. पूण आमकां कलाकारांक एक न्हय तर एक दीस खंयच्या एका नाटकांत सिरियलांत त्या फिल्मांत असले घडीत जावं आमकां पिडा येता. हे पिडेक आमी ह्या मनशाक पळयता. हे कसले पिडेक कसले वखात आसा. आमी मनीस मरता, जीवघात करता. ही एक ना तरी एक सन्निवेश आमच्या ह्या जीवन नाटकीय जिवनांत पाशा जावन येता. पूण खंडी जावन आमच्या अखेरेच्या घडयेर ते कशें जाता म्हूण खंयच्या मनशाक कळीत ना. रॉन रॉड्रिगस ही सळावळ आसल्यार एकच एक दीस तेणें म्हणजे लागीं असली पिडा आसली म्हणून सांगूंक ना. फकत म्हणजे पाड दूख पेंकाड दूख अशें सांगतलो. हप्त्याक एक पटी म्हणी तो म्हाका फोन करतलो. हांवें सांगचें सर खंडी जावन त्या सिरियल गॉडफादरांत ताणें तो बापायचो रोल केल्लो भोव अपुरबायचो. थोडो तितके उणो जाल्यार ताचे ते एक्सप्रेशन्स फिलिंग्स सेंटिमेंट्स इट वॉज रियली वंडरफूल. हांव चिंता देवान ताका एक बापायचो पात्र दिवनूच नाटकांत ह्या फिल्मांत एक्ट करून संवसाराक धाडला आसतालें. खंडी जावन तो एक व्हरतो कलाकार. तुजे हॉलिवूड बॉलिवूड टॉलिवूड खंयच्याय सरी ना तो बापायचो पार्ट. आनी खंयच्या दिसा हांवें बापाचे पुताचे फिल्माचे प्रिमियर शो पळयलें की फस्ट येवन फोन केलो हांवें ताका. आनी ताणें म्हळें जीवन फस्ट तुवें म्हाका फोन केलें हें फिल्म पळोवन म्हणून. सकाळीं हांवें ताका फोन केलें पळोवन आयले. तो म्हणलो मस्त खुशीची गजाल. आनी हांवें सांगलें वन ऑफ द बेस्ट एक्टींग पासींग रोल तुवें केल्लो बापायचो फॉर दीस नियरली ग्रेट म्हूण सांगलें ताका. खंडी जावन आज रॉन रॉड्रिगस आमच्या समोर ना. बापाच्या पार्थांत इंग्लिशांत एक सांगणें आसा हिस्ट्री कॅनॉट रिपीट बट यू कॅन क्रिएट हिस्ट्री म्हणून. अँड आय कॅन टेल यू ही हॅज इन द फादर्स रोल ही हॅज रियली क्रिएटेड हिस्ट्री. आमच्या समोर ना तांची घरची जसो भाऊ ताची वनी हांगासर आसात. खंडी जावन रॉन रॉड्रिगस आमच्या सक्कणच्या समोर एक व्यक्ती जावन उरतलो आनी खंडी जावन तो उडास अमर उरतलो. देव बरें करूं. देव बरी सांज देव समेस्तां. विधीच्या मुखार आसुल्ल्या देवादीन रॉनाच्या अभिमानीनो मोगाच्यानो हिता चिंतकानो सर्वांक तुमकां म्हजे प्रणाम. देवान म्हळां धुडी ताण तूं आयिल्लूय धुडीक तूं पटी वेतलूय. एका आवयच्या गर्भांत बाळ दिताना देव कोणाकी विसारण दिना. तेंच बाळ व्हड जावन वेताना देवाक त्या मोगाचें तर तो कोणाय कडेन विचारिनासतना फाटी व्हरून वेता. हांव रॉनाची भावूज दिनवासाची 2 उतरां उलोवंक तुमचे सोबें उबी आसां. देवादीन रॉना विशींत हांवें तुमकां कसलीच सांगची गरज म्हाका पडना. कित्याक म्हळ्यार तुमी ताचे विशयी सर जाणात. 2025 इस्वेंत जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यांत तो आमगेर आसुल्लो. आमगेर आयिल्लो. आमचे संगाता आमच्या घरा रावून संतोशान हांसून खेळून मोगान उलोवन आसुल्लो. तशें आमगेर ताणें फाटी गेल्या उपरांत हांव परतून जुनांत येता म्हूण सांगून गेल्लो. जुनांत हांव परतून येता म्हूण सांगून गेल्लो. तशें आमी ताची वाट राखूनच आसुल्ल्या. जुनांत येता म्हणालो ना, जुलायन ना, ऑगस्टान ना. मागीर थोड्या म्हयन्यांनी आमकां खबर मेळ्ळी. जुनांत ऑगस्टांत आमकां खबर मेळ्ळी तो मस्त अस्वस्थ आसा म्हूण. हें पुरो आयकून आमी चड दुखीन आमी आकांतल्या. कित्याक कालें जालें इतलो बरो आसलो आनी तो पुरो आमी उलयतल्या. तशें राखून ही खबर मेळ्ळी. नेक्स्ट तो ऑगस्टान एडमीट जालो. उपरांत आमचे कडेन उलोवन तासलो. आमी वळट्यापण सांगलें बरीत आमी सांगताले ब्लायनी तूं गांवाक ये उरल्ल्या पुरा मागीर पळया. आनी हर एक फावटी वळट्यापण कितें सांगलां तेंच आमी ताका हर एक फावटी सांगताले. अशें तो आस्पत्रेंत मस्त कश्टलो वळवळ्ळो. तशें परच्या 20 आनी 7 तारखे शुक्रारा दिसा देवान ताका ताच्या गोपांत आपोवन व्हेलो. हें देवाचें निर्माणें. आमी कितेंच करूंक जायना. हें आमकां भोव कळवळायचें तरी
आमी आमच्या इतल्या समाधान काणकोणचें देवान दिलें आनी देवान व्हेलें. पूण तुमी ताच्या मोगाच्या सर्वांनी चड जावन वळटी आब आनी ताच्या पंगडाच्यांनी दूख आनी मोग ह्या दोनी मिश्रणाचें उतरांजली म्हणलें हें इतल्या पुरबायेचें कार्य आयोजन करून तुमी आमकां आपोवणें दिलां. ह्या पासून आमी तुमकां दिनवास पटयता आनी काळजांता देव बरें करूं म्हणटा. रॉन लंडन रोनाब हो आज आमचे मदें कुडीन ना तरी ताच्यो याद्यो, ताचें ॲक्टींग, ताणें केल्ली समाज सेवे मार्फत आमच्या काळजामणी तो आमच्या समाजेंत निरंतर उडासांत उरतलो म्हणलें ही आमची पात्यांनी. आनी प्रत्येक जण वैयक्तीक जावन आमी हेर एकलें ह्या दिशेन सडीत चिंतल्या आनी आमच्या काळजांनी ताका व्हरूंक दवरूंक प्रयत्न करतलो म्हणून आमी हांगासर सांगूंक आशेता. येदोलसो आमकां हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांक कुटुंबदारांनी आमकां ताचो उपकार पटयलो आसा, तांचे दिनवास ताणें आमकां उसारले आसात. इतल्यार आमी हें उतरांजली कार्य हांगासर सोंपयता. रोणाबू आज आमच्या सांगात हांगासर आसलो तर आयचें मावळस वेगळें आसतलें, पूण आमी त्याच ताच्या चिंतपान, त्याच ताच्या त्या हुरूपायण आज हांगासर जमलो ताका अंतीम नमन करूंक. हो नमन ताका पावतलो, ताका तो समजतलो म्हणून चिंतून हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक एकाच उतरान हांव देबरकर म्हणटा. आनी आमकां आयच्या दिसा तुर्तान आमी हें कार्य हांगासर आयोजीत केल्लें आसा 1-2 दिसांच्या नोटिसा भितर. आनी MCC बँकान आमकां हें साल आमकां पदक सुद्दां दिल्लें आसा. आनी MCC बँकाच्या सर सिब्बंद्याक चॅरमॅन आमचो आनिल्लो पळय हांकांय हांव देबरकर म्हणटा. तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक एकाच उतरान देबरकर म्हणटा. देव बरें करूं.